फ्लेमिंगो थिएटर्स हाच्या माध्यमांतल्यान फुडल्या दिवसांमध्ये जी नाटका खातीर जे प्रशिक्षण जे सुरू जातलें त्या संदर्भात आज उद्घाटनाच्या समारंभाक आमी आसात. आमचे मध्ये उपस्थित आसात भावनो भयणानो. हांव बरीच वर्सां प्रणव बाब एक नाटक क्षेत्रामध्ये चळवळी त्याच्या बापायन पयलीं कंप्लेन करप म्हाजे कडेन केन्ना केन्ना येतालो की कंप्लेन प्रणव अशें करता, प्रणव तशें करता, प्रणव तशें करता. आनी ताका दिसतालें एकदां तो म्हणजे प्रणव स्थिर जावचो खंय तरी, पण ताणें जिद्दीन जे आसा न्ही आपलो छंद आपले जे आसा न्ही तें सोडलें ना. आनी शेवटी ह्या नाट्य क्षेत्रामध्ये गोंय भायर वचून सुद्दां जे आसा आपलें नांव करपाचें कोणाक ताणें प्रयत्न केलो. आनी त्यामुळे तो आनी ताजी टीम सतत व्हड जायत चल्ली आसा. आनी आजच्या क्षणाक हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी व्हड कलाकार जावचे आनी जेणे करून राज्याच्या भायर सुद्दां जे आसा न्ही ताणें नामना कमोवची. ह्या सगळ्या हाजे केन्ना केन्ना कांय विशया संदर्भान एक बारीकसाणी जेन्ना विचार करता त्यामुळे केन्ना केन्ना प्रश्न निर्माण जाता. म्हणजे कलाकार जेन्ना व्हडलो आसता पण तो आर्थीक दृश्ट्या जर सबलता आसत जर जायत न्ही जाल्यार केन्ना केन्नाय ताच्या बुद्धिमत्तेक सुद्दां जे आसा तशी मान्यता मेळना. ताका खूब स्ट्रगल करचें पडटा आनी तातूंतल्यान केन्ना केन्ना मागीर तें फ्रस्ट्रेशन येता. आनी त्यामुळे जी गजाल आमी करपाक सोदता ती जायना की आनी आज तर म्हाका खूब चॅलेंजींग आसा सामकें आजचे घडयेक जे आसा. म्हणजे गोंयचो कलाकार जर मुंबय सारको गेला आसता जर जायत न्ही. ती कशें हांवें फॅमिली राज्य आसा म्हणजे बापाय फाटल्यान पोत आनी कोण येतलो म्हणजे केन्ना केन्ना देशभक्ती वचल्यार जायत न्ही जाल्यार ताका तशी कितलो टॅलंट आसता आसून केन्ना ताका मान्यता मेळना. मागीर तो असो भायर पडटा आनी शिपडीन पडटा आनी ते टॅलंट ताचें मरता. गोंय हें ल्हानशें अशें राज्य आसा की त्यामुळे म्हाका दिसता प्रणव बाबान हाजे एक वेगळ्या तरेन खंय तरी एक विचार करतो नाट्य क्षेत्रा संदर्भात. म्हणजे एक हांव तर म्हणा म्हजे कडच्यान जर ताणें बाबा ह्या विशया संदर्भात जर सपोर्ट करपाक जाय अशें म्हणजे आर्ट आनी कल्चर मंत्री आनी सामाजीक कार्यकर्ते म्हणून जर आसत जर जायत न्ही जाल्यार प्रणव बाबा हांव सांगपाक सोदतां की म्हाका सामाजीक विशय घेवन जर तुमी नाटक जर तुमी बसयले आसत जर जायत. समजा उदाहरणांत आजच्या घडयेक आमचे कडेन चल्ला तो श्रमधाम विशय. श्रमधामा संदर्भात जर तुमी जर नाटक बसयता आसत जर जायत जाल्यार ती गोवा भर एक 20-25 ठिकाणां जर सादर करपाचें आसा जर जायत जाल्यार ताजें पूर्ण आर्थीक बळ जें आसा लागणारें आसा न्ही कारण तो म्हजो विशय आसा आनी तो विशय म्हाका दिसता की तो विशय खूब त्याच्याच तोलान जो आसा न्ही समाजाच्या शेवट मनशा पर्यंत पावयचो अशेंच म्हणटा. म्हणजे त्या फाटलें कारण अशें आसा आमी केन्ना म्हणटा की जुने ते सोने म्हणटा पळय न्ही. आज आमी संस्कृती परंपरा कल्चर बाकी हे सगळे गजाल म्हणटा अशें म्हणत रावतले पण तें जर आमी तितल्याच ताकदीन जर आमी पावोवपाक शकले जर जायत न्ही दमान हय म्हणपाची ताकद जर त्या आमचे शब्दामध्ये आनी नाट्य ह्याच्यामध्ये अभिनय आसत जर जायत न्ही जाल्यार ताका मान्य करपा संदर्भाचे अशा प्रकारचे सिच्युएशन जे आसा तें हाडपाक जाय. तातूंतल्यान एक समाजा मध्ये म्हणजे ह्या नाट्या कलाकृतींतल्यान सुद्दां एक जबरदस्त ताकद आसा आनी ती ताकद आमकां प्रूव करची पडटली. त्यामुळे हांव तुका इतलें सांगत तर तुमी अशे कलाकार जे आसा की आमी जे अनेक प्रकारचे सामाजीक विशयाचें चिंतन जेन्ना करता आनी ते जर नाट्य अभिनयाच्या किंवा हातूंतल्यान जर तुमी जर मांडपाची तुमची ताकद म्हणजे तुमी तयारी आसत जर जायत जाल्यार की तातूंतल्यान 2 फायदे आसा. आज श्रमधामा सारको विशय जर आमी फुडें व्हरता आसा न्ही की तो म्हणजे आज आमचे ताकदीचेर आमी पावयता आनी ते फुडें व्हरता. फाल्यां जर आमी ताच्या समज नाट्य क्षेत्राच्या माध्यमांतल्यान जर तुमी तो मांडलो आनी जर आमी काणकोणच्या समज लोकांक जर हाडून बसयले आसत जर जायत न्ही मग तो एक भाव ताजे मध्ये तयार जाता लोकांमध्ये सर्वसामान्य मनशामध्ये आणि सर्वसामान्य मनशाच्या
मदत करपाची तो जी भावना आसा जी जुने पद्दतीन आशिल्लें गांवपण आशिल्लें मनीसपण आशिल्लें त्या वेळाचेर पयशाक वालोर नाशिल्लो मनीसपणाक वालोर आशिल्लो हो भाव जर आमी तितल्याच पद्दतीन जर आमी ठासून जर लोकांच्या मनाचेर जर प्रभाव जर घालपाक शकले जर जायत न्ही जाल्यार ताचें मल्टिपल जें आसा न्ही एक ताजो हें जावपाक येता म्हणजे ताजें म्हणजे एक न्ही आज जर आमी 70 घरां बांदले आसत जर जायत न्ही ती अशी कितलींशींच घरां आमी बांदूंक शकतले कारण तो विचार जो आसा न्ही लोकां मदीं पायलो जाता थेंबे थेंबे तळे साचे ह्यातल्यान जे आसा न्ही पयशेच म्हत्वाचे ना आमकां मनीसपण जें आसा न्ही उबी रावप जें आसा तितलें तांकां आसा अशें हांव हो एक विशय हांव निवडटा पण अशे कितलेशेच विशय आसतले आनी जे विशय जर तितल्याच ताकदीन जर म्हणजे तुमचे आशिल्ले म्हणजे एज ए कलाकार म्हणून जे आसा तुमचे आशिल्लो ती आनी आमचो आशिल्लो तो सामाजीक वैचारीक मंथन जर आसा जर जायत न्ही ते पद्दतीन जावपाक येता आज आमी पळयतात अभंग रिपोर्ट जो आसा न्ही म्हाका आजच कोण सांगतालो की 27 लाख बॉल म्हणपाक ताजे सगळे म्हणजे जो विशय हांव म्हाका पयल्याच फावट ताणें फोंडे जेन्ना कार्यक्रम जालो म्हाका आग्रांत ताणें आफोवन व्हेल्लो म्हणजे हातूंक आमचे राजीव कला मंदिरांत ताणें कार्यक्रम जाल्लो आनी ताणें सांगलें कितलें काय म्हणून एक 4 काय 5 लाखांचो कार्यक्रम आशिल्लो तो आज ताजें मल्टिपल हें करत करत आसा न्ही म्हणजे आज म्हणजे तांचे चांदी जालें कशें हांकां ताणें सांगता तें आतां एकदां उलयल्या नंतर तें उलोवन गेलें न्ही पूण आपण हांव करता अशें म्हणून जायत न्ही मागीर तो शब्द फाटल्यान घेवपाक मेळना विशेश करून ते पॉलिटिशियन जे आसा ताका गर्दी जाय पडटा आमकां आनी गर्दी जाय पडली काय न्ही शब्द दिलो तो दिलो गेलो तर म्हणजे अशें जें जाता म्हणजे अशा लेवलार त्या लेवलाची वचची न्ही पण एक असो कांय विचार जर आमी अशें करपाक शकले जाल्यार निश्चितपणे असो ताजो फायदो जावपाक येता आनी तुमची आशिल्ली आर्ट कला आसा न्ही ती आमी म्हणजे सामाजीक क्षेत्रांत राजकीय क्षेत्रांत आशिल्ले लोक आसा न्ही ताजो सारकें युटिलायजेशन करून घेवपाक शकतले आनी तें जावचें अशें अपेक्षा आसा त्यामुळे केन्ना जर अशें बसून जर त्या संदर्भात तुमची तयारी आसत जर जायत न्ही तुमची करपाची तयारी आसा आनी कितें आसा जर जायत न्ही की दुहेरी हातूंतल्यान पळयता हांव पर्सनल करूं शकतलो किंवा आर्ट एंड कल्चर खातें म्हाजें असले कारणान जर आसा न्ही एखादो तितलोच विशय जर ताकदीचो आसा जर जायत न्ही की तो विशय समाजा समोर जावपा खातीर नाट्य हातूंतल्यान जाल्यार म्हाका कोण हाडपाक शकतलो तें करूं येता पण त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी प्रयत्न करचो आनी तुमचें आशिल्लें जें टॅलंट आसा तें अशेंच फुडें वृद्धींगत जावचें तुमी म्हणजे हांव इतलेंच म्हणन तुमी आर्थीक विशय सदन जावचें आर्थीक बॉल्सांक जर 4 पयशे आसत जर जायत न्ही जाल्यार गरमी येता ना सर बरोबर न्ही म्हणजे अशें उलोवपाक बाकी ताका मान्यता बाकी सगळे गजाली ते सगळे गजाली तुमी हातूंत घडच्यो आनी तुमी एक नामनेचे कलाकार म्हणून फुडें येवचे अशी अपेक्षा व्यक्त करता आनी तुमचो फुडले येणारो जो एक 5-6 दिसांची जी कार्यशाळा आसा ती बरी जावची तातूंतल्यान आनी कलाकार जावपाचें आसा त्या शिबिराच्या उद्घाटन समारंभाक आमचे पयलीं हजर आसात गोंय राज्याचे कला आनी संस्कृती मंत्री तशेंच खेळ आनी युवा वेव्हार मंत्री आनी आदिवासी कल्याण मंत्री डॉक्टर रमेश बाब तवडकर आमचे पयलीं हजर आसात हांगा आतां जो तियात्र जावपाचो आसा ताचे डायरेक्टर आनी कॉमेडियन म्हणजे तांकां सबंद गोंयभर वळखतात अशे तियात्रिस्ट जॉन बाप्टिस्ट सिल्वा गोंयच्या पंचायत राज्याचे पंचायत सदस्य जिल्हा पंचायत सदस्य आमचे इश्ट आनी आदले सरपंच बाब अजय लोलयेकर पैंगीण पंचायतीचे उपसरपंच आनी एक बरे उलोवपी बरे साहित्यीक अशे म्हजे इश्ट सुनील पैंगीणकर ह्या प्रेमभुमीचे जे कलाकार आसात तातूंतले एक कलाकार प्रणव देंगसे ज्याचे नेतृत्व ह्या पुराय प्रेमिंगोक मेळटा ते केतन जाधव हाजे प्रमुख म्हजे मुखार आशिल्ले सगळे मानेस्त पत्रकार मित्र सोयरू कुमार पंत आनी इश्ट इश्टीण एक 5-10 मिनटां घेतलो तोपर्यंत आनीक लोक येवचे अशी अपेक्षा आसा खरें म्हणल्यार तुमकां कितले जाणां खबर आसा नकळो की म्हाका ह्या सगळ्या कलाकारांचो इतलो अभिमान आसा कारण हे जे कलाकार आसात
ते कलाकार म्हणजे A1 कलाकार सगळे काणकोणकार जाल्यार आमकां ते कळनात. ज्यांनी कला अकादमीच्या नाट्य विद्यालय जें आसा तातूंत शिक्षण घेतलां 2 वर्सांचें आनी मागीर पुणे विद्यापीठाच्या कॉलेजींत 5 वर्सांचें शिक्षण घेतलां आनी जायते कडेन तांणी काम केलां. केतन जो आसा न्ही, बाकीच्या बद्दल हांव सांगपाक वेळ ना तितलो, तेय तशेंच भुरगे. पूण केतनाचें एक उदाहरण दिल्यार तुमकां कळटलें. केतनाक हांवें भुरगेपणाक येदोस आसतना तास वाजयत आसतना, शेमेळ वाजयत आसतना, कासाळ वाजयत आसतना पळयलां. कितले जाणां पळयलें नको. म्हाका लागीं तो पारयेकट्टे पळय आसा थंय रावतालीं ना रावतात. आनी एक सर्वसाधारण भुरगो अशे पद्दतीन आज तो राष्ट्रीय स्तराचेर ताणें बक्षीस मेळयलां. ताका आमी जोरदार ताळे घेवया. राष्ट्रीय स्तरावयलो डायरेक्टर म्हणून आनी हे सगळे एकोणा वेळो हांणी ज्या पद्दतीन नाटक पळय केलां आनी ताचो अनुभव हांवें घेतला आनी गेल्ले 8 वर्सां पळय घेता शिबीर. तातूंत हांव आनी सुरेश सर नेमान तांचे 2 दीस ते वतात आनी ते पळयतात. तुमी तुमच्यांनी फाल्यांच्यान थंय वचूं येता. पैंगिणी जे नरसिंह परशुराम म्हूण देवूळ आसा फटीमास्टराच्या घरा वयर थंय ते घेतात. आनी दूख इतलेंच की तातूंत गोंयचे भुरगे कमी आसतात आनी काणकोणचे चुकून 1-2 जाण आसतात. म्हणजे शिकून आयल्या ते आसातच. म्हळ्यार आमकां अजून नाटक मागीर तें कळना. आमी जेन्ना प्रभाकर गुप्ते 21 दिसांचें एक शिबीर आमची जाल्लें कला अकादमीचें तेन्ना तातूंत तो म्हणटालो की नाटक जर कळ्ळें ना म्हणजे नाटककार तूं जालो ना, बरी भुमिका करपाक आयलो जाल्यार तूं उत्तम नागरीक जातलो. म्हळ्यार शिस्तशीर कर्तव्यनिश्ठ असो नागरीक जावंक शकता. अशी नाटकाची ताकद आसा. आमच्या नाटकाच्या संदर्भात एक 2-3 गोश्टी सांगतलो. म्हळ्यार एक 1843 हे मराठीच्या दृश्टीन अतिशय महत्वाचें. त्या वेळार त्या वर्साक विष्णुदास भावे आनी सीता स्वयंवर ह्या नाटकान मराठी नाटकाचो आरंभ केलो. 1892 ह्या वर्साक जोआन आगोस्तीन फर्नांडीस आनी इटालियन भुरगो मुंबईक खेळयलो आनी कोंकणी तियात्राची सुरवात जाली. 1912 कर्नाटकांत बाळंतूर कृष्ण प्रभू हाणें राजा चंद्रहास संगीत नाटक सुरू केलें आनी कोंकणी नाटकाची सुरवात जाली. तियात्रा संबंदान म्हाका एकच सांगपाक की आज आमी तियात्र पळयतात, आमी केल्यात. आमचे काणकोणांत जर RBS कोमरपंतचे प्रसिद्ध तियात्रिस्ट आसात. आमी तियात्र महोत्सव हांगा गेला जन्माक आनीक हांगा ह्या थिएटरांत बरेचशे तियात्र जाले. म्हाका सगळ्यांत जर आवडटालें आनी जें आवडनाशिल्लें अशें की इत्रुजाक आमी कार्निवाल अशें समजलें आनी इत्रूज बंद केलो. हे म्हजी स्वताची दुख्ख. इत्रूज हो कार्निवाल न्हय. इत्रूज हो शिगम्याचें दुसरें रूप. जे धर्मांतरीत जाल्ले हिंदू, हांव जबाबदारीन हें विधान करतां, जे धर्मांतरीत जाल्ले हिंदू तांचो शिगमो म्हळ्यार इत्रूज. कारण ते इत्रुजा भितर जी गाणी आसात न्ही ताचें एकूच उदाहरण दितलो. आमची शिगम्या कशें आसा, आबोले फुल्ला बांयकडे सुंदर नावता न्हंयकडे. त्या गितांत कितें आसता तांच्या, आबोले फुल्ले बांयकोडे सुंदर नावता न्हंयकोडे. कशें कोड जालें फक्त, कडे आशिल्ले कोडे जाले. तातूंत जी गीत आसात गाणी आसात ती सगळी ते तरेची आसात आनी तांकांय मान आसा. कितले जाणांक खबर आसा नकळो की त्या इत्रुजाची मान आसा. आमी तो इत्रूज बंद केलो. इत्रूज आमच्या राजंगणांत खेळटालीं मल्लिकार्जुनाच्या आनी प्रत्येकाच्या घरा कडेन. आनी आमी भुरगेपणांत ते दादली बायलो पळय जातात न्ही, खेळ करतात पळय आंगणांत, तो पळोवपाक तांचे फाटीं धांवताले. शिगम्याले वताले तशें. तें खरें म्हळ्यार म्हाका दिसता की चालू जावपाक जाय. तो नाटकांत त्या तियात्राचो प्राण. आमी जरी कितलें म्हळ्यार की ओपेरा तुगेलो जालो आनी इटालियन भुरगो जॉन डिकोस्टान सुरू केलो अशें आमी म्हणलें तरी जोआन फर्नांडीस तांणी सुरू केलो अशें म्हणलें तरी प्रत्यक्षांत लोकनाच जे आसा न्ही, लोकांक खेळ, नाटकाचो आरंभ तसोच. दशावतारी खेळ, बाकीचे जाताले ते खेळ तातूंतल्यान सुरू जाले. मागीर मालवणाक तांची दशावतार काळ आशिल्ले तातूंतल्यान नाटक फुडें आयलें. अशे तरेन नाटक जालें आनी तियात्र जालें.
आणि मराठी नाटक तशाच फुडें गेलें. कोंकणी नाटक गोंय शणै गोंय बाबतीं आनी पावनाचे तपले आनी बाकीचे आनी तांणी सुरू केलें. पुंडलीक दांडो बिडो तांणी म्हणटकीर थोडें बी जर सांगपाचें अशें की ह्या नाटकाची आमी समजून घेवपाक जाय परंपरा, ती आजकालची परंपरा समजून घेवपाक जाय आनी आमच्या लोकल हातूंतल्यान तें जालां आमी म्हणया म्हळ्यार म्हणपाक जाय. कारण हांव कसो लागीं पावलो हाज्या केतनाच्या वा ह्या फ्लेमिंगोच्या की ताणें आमचो गुडुलो आसा पळय न्ही रमेश बाब, आमचो गुडुलो, त्या गुडुल्या गायनाक ताणें एक वेगळें रूप दिलें. आनीक त्या वेळार डॉक्टर गजबे ही आमचे इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर आसा, कल्चरल सेंटर, ताची डायरेक्टर आशिल्ली, ती हांगा आयली. आनीक केतनूय तातूंत काम करता. आमी बऱ्या पैकी गुडुलो गायन तांकां आवडलें, खूब बरें तरेन तें सादर केल्लें आमी. तर अशें तरेन लोकल जे आमचे नाटकां जी बसयतात न्ही ते लोकल पैकी जे आसा थळावें ते घेवन ते नाटकां बसयतात म्हणून तांचें कौतूक करपाक जाय. हांव ह्या वेळार तांचें मना पासून कौतूक करता. आनीक प्रशासनान आनी सरकारान रमेश बाबान विशेश करून तांकां जो तेंको दिला तो असोच फुडें आसचो आनी आमी तांकां सपोर्ट करचो. म्हळ्यार बरे कलाकार जर आमचे मदीं येतले तर तांकां एक बरो सपोर्ट पाठिंबा आमचो आसचो. तांचें कौतूक करचें, शक्य आसता तेन्ना वचचें. आनीक आमचेच भुरगे काणकोणचे केदे व्हड जाता तें आमकां खबर ना, ते भायर गेले म्हण आमी अशें म्हणटा पिकते सैनिक म्हणून अशें आमचे मदीं आसात कलाकार. तर त्या कलाकारांचें आमी कौतूक करया. परत एक फावट काम करपाचो डिसिजन घेतलो आणि जे आमचे काणकोणचे बरोबरचे मित्र आसात, जे पद्मा आसा, संयुक्ता आसा, मागीर हांव, केतन, संतोश आसा हांगा, अशें जवळ जवळ एक 15 भुरगीं तरी आमी मेळून, स्वस्तीक नायक आसा, सो आमी मेळून काम करता. फक्त ही नाटकाची चळवळ आमी सुरू करपाची कारण एकच की मुंबय, सगळेच मुंबय वतात पास आउट जाले की मुंबय वचून करपाचें कितें, हो एक प्रश्न आसताच. परत थंय एक्झिस्टन्शियल क्रायसीस वेगळो सुरू जाता. ते करिनासतना गांवांत रावन गांवचो रिसोर्स वापरून आमी गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.